Yenis Apai Tolo Hariyekya Asa Di Sablo Tayarai Have Karizai Deu Mata Apai Tanya Loving Son Amene Sazai Tacha Jeuna Bosana Yenis Udetolo Dewan Mata Nirmilo Yenis Apai Tolo Yesomya Dimagaraduso Amin Madhya Amche Aran Bhagi Zamcha Amum Chavo Tatayat Amin Asya Evache Bovit Mukamar Amidesha Nisa Yenis Udetolo Devan Makarimilo Yenis Apai Tolo Hariyeksa Di Sablo Tayarai Have Karizai Deu Mata Apai Tanya Loving Son Have Sazai Tacha Jeuna Bosana Yenis Udetolo Dewan Mata Nirmilo Yenis Apai Tolo Yesomya Dimagaraduso Tagasar Bicara Santu Dev Takasi Karakasana Ame Sakkad Vadyaga Zari Tari Tare Amchakagari Dev Nara Padakka Kasara Dev Takasuna Ame Eka Prabhupati Nandavali Nandavaka Sakkad Vadyaga I'm sorry for the Bagi
उडास ताणे केलेली कामा ही सरपुरा जाई आणि ससनाच्या ससनात ते लोकांच्या मोठीत असतात. काल हांव दुसरे टिचरीच्या मरणाक इतर येयल्या वेळार म्हाका सुरेश चटर्जी मरणाची खबर मेळ्ळी आनी हांव केदार उदास करनासलो. आमच्या सुरेश चटर्जी वायस प्रेसिडेंट जावन आसतना लोकांची समेत तांची प्रायस तांची बील मोडची करून दिल्ली घालतना ताका सगळ्यांक दस जावन ताणें ही पुराय इगर्जेची आमच्या इगर्जेची नील राखली. सो ताणें लोकांनी सगळें समाधानान खुशीन आसा थंय देवाची स्तुती करची ताची खुशी जावन आसा. तशें जाल्यार काल त्या इगर्जेंत मस्त जाणांक ताचो उलास आयलो आनी हो जावन आसा अमर. आनी ते दोन ती निलर आसतली ते दोन आमच्या सुरेश चटर्जीचें नाम ती सर उक्तलें. आनी तशें म्हणटा आसतना कोणाक देवाच्या राजांत जागो फावो जाय म्हणटा की तुमच्या तंबान बिडारूर कोणाक मेळा सर्वेस्वरा तुमच्या भोंवडेन दोंगरार बसती करून कोणाक फावो जाय सर्वेस्वरा. जो कोण न्याय नीतीन चलता काळजांत हांव सद उलयता नितळजीनी जियेता असल्या फावो जाता. तुमच्या तंबान बिडार करून कोणाक मेळा सर्वेस्वरा तुमच्या भोंवडेन दोंगरार बसती करून कोणाक फावो जाय सर्वेस्वरा. जो कोण अन्याय करिना पेड्याचें नांव पाड करिना देव विरांतीच्यान मानता असल्या फावो जाता. तुमच्या तंबान बिडार करून कोणाक मेळा सर्वेस्वरा तुमच्या भोंवडेन दोंगरार बसती करून कोणाक फावो जाय सर्वेस्वरा. जो कोण उदरा सुखाना रीण दिता वाड करून घेना नेत्या विरोध लोक कांयना असल्या फावो जाता. तुमच्या तंबान बिडार करून कोणाक मेळा सर्वेस्वरा तुमच्या भोंवडेन दोंगरार बसती करून कोणाक फावो जाय सर्वेस्वरा.
या संसारी असत असताना ताचे काम संपल्या उपरांत ताणे विषय घेवंक आसावे. तशेंच कश्ट सोसून जाल्या उपरांत ताणे संतोष भोगूंक आसता. तशें आज आमचो भाऊ सुरेश या संसारांतले कश्ट संपोवन ताचे मिसांव मुक्तोवन तो आज सर्गींच्या रजाक वता. ह्या वेळार तो आमकां सांगता की आमी समेस्तां जियेतल्या सासणाच्या ससनाक आमी केल्ल्या बऱ्या कामां निमती आमी जियेतल्या आनी असलेंच समाजान तांकां म्हणटा की जण हांव आसाये Jiete
आशीर्वाद ताका देव ताका विंचून काडटा आनी हेंच भाग आमच्या भावाकी भाव जावं दी म्हणून ताच्या खातीर आमी प्रार्थना बागिंच्या फुला मोरे Amen.
नमन प्रेमले समितिले सगदा स्त्रियांदर मुसले आणि सदैवी फौजे सुचिचे सुबदले देवाचे माये अमोक्या आता आमच्या आमेन नमन प्रेमले समितिले सगदा स्त्रियांदर मुसले आणि सदैवी फौजे सुचिचे सुबदले देवाचे माये अमोक्या आता आमच्या महिमा बाप्पा गणिता आणि पवित्रात्म्या ये मोजा जेजू आमची पाका आमका मोक्षी ये मोडाच्या उजाडले आमका निवा चड सबाय आसागे रंग आसागे स्वाद आसागे परिमळ आसागे त्या फुलाक सकडा आखीत जातात तशेंच आमचो भाऊ आमच्या पिरगजेंत वायस प्रेसिडेंट जावन ताणें सेवा दिली 6 विशेष पावलांक सभेंत ताणें सबार गोळ्यांक उणो केल्या आनी तांचें जीवन नंदून केलां अशें सोबीत परमोळेक वरून सांगिल्ल्या प्रमाणे कालच्या दिसा पिरगजेंत दिमी घालता आसतना समेस्तां ताचो उडास काडटाली ताणें केल्लें बरें काम आनी हे ससनाच्या ससनाक उरतलें आनी असलींच बरी कामां करूंक आमकांय एक प्रेरण जावन आसा आनी तो आमकां समेस्तांक उडास करता की स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिये तुझ्या सुखाचे धुळीन पडून बेच्या पहिले कर तू ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुलां जेल्यान तुझ्या स्वाद आणि रंग या फुलाचो प्रसारून दी प्रकाश तुझो स्वाद आणि रंग या फुलाचो प्रसारून दी प्रकाश तुझो आळसांनी पेटोवचो तुझ्या त्या
कसो मी आहे फुल जिणेत मोजा सुखाचे धुळीन पडून वेच्या पहिले करतू ते तुझ्या मोगाचे आम्ही समेस्ता या सुंटुल्या फुलाकू आमच्या बाबाकू सगळीचे रास पावू जाऊन दे म्हणून ताच्या खातीर आमी समेस्ता फक्त एक आमच्या बापा तीन मध्ये भेटवून दिवया आमच्या बापा आमची पातका आमका बोशी येम कोणाच्या भुजांतले आमका निवा सोमेस तत्म्या सडकन तुझी काकुर्तीची अधिगत आसल्या बापाचे घरी आमचो बावपा ते पावत आसतना ताणें पातयेल्लो जेजू ताणें पातयेल्ली मोरी ताका स्वागत करून आनी ताका ससनाच्या ससनाक सगळींचे राजपाव जावन दी म्हणून आमी ताचे खातीर प्रार्थना सर्गी बापाचे घरी तूं पावचे ते
सुस्वागत करतो. आमच्या मित्रमैत्रिणी आतांची वाईस प्रेसिडेंट ती त्याच्या आत्म्यात एक आमचे बाबा हे नंबरमध्ये भेटायचं. आमच्या बाप्पा सखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज होतायो, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जा. आमचो विस्पतो ग्रास आजम पाहिजे आणि आमची सेवा आमची जाऊ. शांती प्रताप गुरुसन आणि पवित्रता सुवार्ते आमकां. नमान मरी एक पेंगरले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही ततून सदैव आणि सदैव फॉल्ट खुशी चेंजेस भगवती प्रिय वचनमय प्रकाश नमान मरी एक पेंगरले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही ततून सदैव आणि सदैव फॉल्ट खुशी चेंजेस भगवती प्रिय वचनमय नमान मरी एक पेंगरले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही ततून सदैव आणि सदैव फॉल्ट खुशी चेंजेस महिमा बापात आणि पुतात आणि पवित्र ताच्या उपरांत ताका ससनाचें इनाम फावो जाय म्हणून तो निर्धार करता आनी ताची खुशी महान जावन आसा. आमी समेस्तांनी ताका तकली बागोवंक आसा आनी ह्या वेळार आमकां तो उडास करता की तुजी खुशी
kami ekam sa Bapa, Tim naman uli, ekam Bapa, Pagkawiya. Sabi kami, आमच्या जगपासलीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे आसंताय तुझी खुशी सरकार जाता तुझे संवत्सरांचा आमचो दिसपटलो त्रास संपलाली आणि आमचे सुकेल्या मोक्षिता कशाची पातका भोगोस आणि आमका कायले पडून दिता कोण वाईटांतले आमका निवार नमान ये कृपेनोले सुमी तुझे संगता स्नेहामिता तू सुदेव आणि सुदेव फॉर तुझी चेंजेस भगवती प्रिय देवाची माये आमच्या विनंतीकर आता नेमच्या आमच्याकडे आमेन नमान ये कृपेनोले सुमी तुझे संगता स्नेहामिता तू सुदेव आणि सुदेव फॉर तुझी चेंजेस भगवती प्रिय देवाची माये आमच्या विनंतीकर आता नेमच्या आमच्याकडे आमेन नमान ये कृपेनोले सुमी तुझे संगता स्नेहामिता तू सुदेव आणि सुदेव फॉर तुझी चेंजेस भगवती प्रिय देवाची माये आमच्या विनंतीकर आता नेमच्या आमच्याकडे आमेन महिमा बाबा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याचे सारे सदा सर्वदा आमेन ये मोजा जेसू आमची पातका आमका मोक्षी येम कोणाच्या उज्यांतले आमका निवार सोमेस तत्व्या सरकन तुझी कापुर्तीची अधिगत आसल्यान सरदार मोनपार सजना सोविशी सर्वेस पोराटा कालाभर आणि निरंतर प्रकाश आशीर्वाकर सजना सोविशी सर्वेस पोराटा कालाभर आणि निरंतर प्रकाश आशीर्वाकर तुझे सशील देवा तुझे सशील कुसा पुणी माता ओटू लागी गायन मोजे तुका तुझे सशील देवा तुझे सशील देवा तुझे सशील तरी हस्ता विशेष आशे सूर्योदरी देवता मोजे खाकी सोमनाथ उसको माता तुझे सशील देवा तुझे सशील देवा तुझे सशील दिसो माका मेटा सरका सरची तुझे
म्हाका राग म्हाका सोड केली गाली नाका हात धरून ओर म्हाका तुझे घरी हात म्हजो घट तूं धर दैरान तूं म्हाका भर अस्कता फाटले हांव खंय वचों ना म्हाका कोण दुसरो तूं सौम्या म्हजो आसो सोड तुका सांग सौम्या कोणाक धरून बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मंगळाची सुख आमच्या भाऊ सुरेश नायल लोक आता तुझ्या घरा सांगले उतरा वचन बघितल्यानं पुष्ट केल्यानं येया हांव तुमकां विशय दिता ह्या उतरांक विश्वासान आमच्या भावान सांगलें पै सौम्या आता विशय जायचे तुझ्या घरा येवंक हांव तयार आसा जेसू कोण तुझ्या उतराक पावो दिता गुन्हेगारी जीवन ये सौम्या आमच्या भावा सुरक्षण केली आत्मा स्वर्ग ताका तुझ्या त्रासांत कष्ट Tiliano ia, wasan boktelano ia, idolo riseu autumnam, kasabeliano ia, wasan boktelano ia, idolo riseu autumnam. सर्वस्वरा पवित्र बाबा सर्वोद्वेदार आणि ससनाच्या देवा आम्ही तुका सत्पडलो प्रार्थिता तुझ्या सात्रा सुरेशसो आत्मो ह्या संसारांतलो तुजे सरशी येवंक तुवें फरमायले ताका उजवाडाचो आणि शांती समाधानाचो जागो फावो कर मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून वचो आणि भक्तांच्या निवासांत आणि अब्राहमाक आणि ताचे संततीक बसयलेल्या बागी प्रकाशांत तो आसो ताच्या आत्म्याक कसलेंच नश्ट जायना जावं मगर वर्तो तो पुनर्जीवनपणाचो आणि इनाम दिवचो दीस उदेताना ताका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवंत कर ताचे अपराध आणि पातकां भोगोस आणि तो तुझे सवय अमर जिवीत आणि ससनाचे राज जोडो क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमेन. सुरक्षेच्या आत्म्याक एक आमच्या
चमत्कार सखीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपळाई तुझी खुशी सगळा सदा तुझी सोनाचा आमचो दिसतो राज बने आणि आम्ही दुसऱ्या आमच्या शांती वाकांगोस आणि पाताळे पडुलिका पूर्ण करणारा नमामि परमेनुले सुधी सगळा सगळा तुझे तुझे फॉर्म तुझे दिस तुझे राजे मकोया देवता आता आणि जानो आता आम्ही आमच्या गावाची कूड सिंगाचे आपण घ्यायचे थोड्या वेळी कलांनी
सोम्याच्या सस्मित आनंदाच्या बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेचे नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सगळे आसो. ख्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आमचो भाव सुरेश देवाच्या घरा गेला. देवाच्या संगाता, आंज बडव्या संगाता, सांता भक्तां संगाता स्तुती गावचे भाग ताका फावो जाला. संवसारी ताचे जिवीत, ताच्या जिणयेंत ताणें बरें काम ताका दिल्लें बरें मिसाव करूंक प्रयत्न केल्लें. एक बरें कुटाम ताणें बांदून हाडिल्लें. समाजीन ताणें सेवा दिल्ली, फिरगेजेन सेवा दिल्ली. उपाध्यक्ष जावन सुमार 3 वर्सां बराबर ताणें सेवा दिला ह्या फिरगेजेन. तितलें मात्र न्ही, खंय तो आसलो ताणें उर्बा दिल्या. तो आज देवाच्या घरा गेला. ताच्या जिविता पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. ताणें कितें बरें काम केलां तें पळोवन आमी आमची जिणी बरी करची प्रयत्न करया. सुरेश जर तर खंयच्याय रितीन चुकोवन पडला, देव ताका बोगसूं दी. ताच्या आपुरबायेन उत्तीम रितीन मोगान सेवा केल्ली ताची पुतीन आसा, ताची भुरगीं नात्रां आसात. तांकांय देवाचें विशेश बेसांव मेळोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी सर पातकी देवाक आनी पेल्याक वेगवेगळ्या रितींनी आमी दुखयलां आसता बोगसाणें मागया. नितळ काळजान आनी मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयारी करया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. अमर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी तुलो बयान आयकून घे. तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तिरबावार्थान सत म्हणटा. ताच्या पुनर्जीवनपणान सुरेश आमच्या भावाक आनी आमचो बरो सादीक तिर करता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुज्या सगळ्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सासनाच्या ससना. सा पावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीच. कित्याक जिवंत आसलेलो सो आनी मेल्ल्यांचो
आपूण सोमी जाय जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां समेस्ता देवाचे निती सद्रे हुजीर जट्टेक रावंक आसचेले. पवित्र पुस्तकीच बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवन देव. हर एकलो मुजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबार देवाक वाकणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापलें लॅक दिवचें पडटलें. देवाचें उतर हें सर्वेश्वर तुमच्या सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या दनिया जाणत्या आनी बुदवंतां लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापय केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां.
वय बापा अशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी कोणाक पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्यागी ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशीन सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन बोबयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव जावन आसा बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. म्हजें जूं वावोंक सुलाभ आनी म्हजें वजें हाळू जावन आसा. देवाचें उतारये वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या लिझी, रूथ, जोन, सिबोनी आनी हांगासर देवादेन आमच्या बाबा सुरेशा खातीर ताच्या अंतीम पैनार ताका सांगात दिवंक हांगासर जमलेल्या सर ताच्या मोगाच्या कुटुंबादारांनो, मरण कोणाकच सुखाना म्हणलें सत आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आनी तरी थोडे फावटी आमकां हें विचित्र म्हण दिसता. विचित्र कित्याक म्हळ्यार हो मिस्तेर आमकां समजना. कोण एकलो अवघडाक लागून अचानक अंतरता आनी कोण कश्टून वळवळून आखेरीक मरण पावता. आमचो भाव सुरेश इतल्या मस्त कश्टांक 12 वर्सांच्या कश्टांक वळख जावन आखेरीक देवाशी वेता. आनी हें पळयतना आमकां एक सवाल उपजाता, देवा कित्याक अशें, कित्याक वळवळ जाय आसलें. तशेंच सवाल आनी कोण विचारता, कित्याक अवघडाक बली जावन ह्या कसाणें वसाचें आसलें हें आमकां सर्वांक समजना. आनी तरी एक आमी जाणा आसा की ह्या संवसारांत कश्ट म्हणले सर्वांक येतात. आनी त्या देखून जेजू संवसारी आयिल्लो मनशा सैमाक वळख जावन मनशा सैमाक कितें बरो सोसूंक आसा तें सर्व सोसून कुर्सार मरून त्या ताच्या सांगता ससनाचें सूख भोगोवंक तो आमकां आपोवणें दिता. आनी त्या देखून तो म्हणटा ती बरी अपुरबायाची उतरां आयच्या वांजेलांत कश्टांतल्यान येया, वजन भोगतल्यान येया आनी हांव तुमचें जू हळू करतलो म्हूण. हे जू हांव तुमचें तावन काण व्हरतलो म्हूण सांगना. हे कश्ट तुमकां आयिल्ले तुमचें तावन उणें करता या तुमकां मागीर तें काण सोडटा मागीर तुमी हात हालोवन वसयत म्हूण म्हणना. तें जू तुमी घेवंक आसा आनी हांव तुमचें सांगता आसल्या निमती तुमकां तें जू हाळू म्हूण भोगतलें. तुमचो कुरीस घेवन म्हजो पाटलाव घेया, पाटलाव करून येया म्हणून म्हणटा. तो कुरीस व्होवून म्हज्या सांगता पाटलाव करून येया. ना कुरीस तुमी काण उडया आनी सोलोवन म्हज्या फाटल्यान या म्हणना, पूण कुरीस घेवन येया. म्हणजे ह्या संवसारांत येवचे कश्ट सर्व मनशां सैमाक आमचें सांगता. आमी संतोश कितें हारल्या संतोशाची गणितां आसल्या वेळार कित्याक सोम्या म्हणलें सवाल विचारना हांव न्ही. केवल कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते सवाल विचारता हांव. मरणा वेळारी हे सवाल विचारचे वाजबी म्हूण सांगून बगता आमकां. आनी तरी आमी जाणा जाय जेजून मोगान आमचें सल्वसांव केलें. देवाचो मोग आमकां कळीत करच्या खातीर तो संवसारी आयलो. आमची स्थिती गती कितें आसा की ती तातूंत सर्वान तो मेळ्ळो आनी त्या निमती आमकां सल्वसांव ताणें दिलें. ते कश्ट तोय कुर्सार वळवळोवन ताणें आमकां सोडवण केली. तो कश्टांत आसतना सुरेश आमचो भाव इतलीं वर्सां कश्टांत आसतना कुर्सायल्या जेजूचो आमकां खंडीत जावन उडास आयलो आसतलो. विशेश करून ताच्या पत्नीक लिझीक आनी भुरग्यांक आनी मोगाच्यांक.
आनी ते कश्ट कित्याक आयल्यात, कित्याक येतली, कितले लांब म्हणले सवालाक खंडीत जावन आमचे लागीं जाप नातली. कित्याक ताका जायचे आसले आनी तो आमी जाणाव देवाच्या मोगान भरलेलो जावन आसलो. एका फिरगस कुटुंबाची सेवा करूंक तो पाटी केल्ले नातले ताणें. आनी तरी ताच्या मोगान ते सोसून व्हेल्ले, ते कस सोसून व्हेल्ले अशें खंडीत जावन बरी मेलफांक ताणें आमकां सोडून दिले. आमी सांगून आमी पातयेत. जेजू आमकां सांगता, आमकां ताणें जागो तयार केला. आमचो शेवट जावन आसा देव. आमी देवा तावन आयिल्ल्याव आनी देवा सरशी वेता, पैण करून वेता. आमी सगळ्यांचे संवसारी पैण वेगवेगळे जावन आसा, एक एकल्याक एक एक तराचें पैण. सांदिना आसलो वेला म्हणटा आमकां देवान रचयल्लें. ही हॅज क्रिएटेड अस टू प्रेज, रेवरन्स एंड सर्व हिम एंड टू बी विथ हिम इन पॅराडायज फॉर एवर. आखेरीत आमचो शेवट जावन आसा परत एक पटी देव. आमचे पैण आखेर जावचे देवा लागीं. आनी त्या देखून आमी पुनर्जीवनपणांत पातयेवचे व्यक्ती जावन आसा. आमी पास्का काळार आसा. पास्काच्या काळार आसतना आमकां पुनर्जीवनपण कितें म्हूण सांगून त्या पुनर्जीवनपणाच्या संतोश देवाच्या आनंदांत आमी भागीदार जाल्या. ताच्या कश्टा मरणांत आमी भागीदार जाल्या आनी ताच्या सांगता आमी ह्या पास्काच्या संतोशांत आनंदांत आमी भागीदार जाल्या. तर आज आमचो भाव सुरेश त्या पुनर्जीवनपणाच्या आनंदांत पातयेल्लो जाल्ल्या निमती तो पुनर्जीवनपणाचो आनंद ताका मेळटलो, ताका लाभतलो म्हूण सामको आमकां खचीत आसा. देवान दिल्ली बासावणी ती आमच्या महाप्रार्थनांत आमी म्हणटा थोडे पटी तो उल्लेख थंयसर येता. मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता, पूण पुनर्जीवनपणाची बासावणी आमकां बुजवण दिता म्हूण. आमकां ती पुनर्जीवनपणाची बासावणी आमकां बुजवण दिता ना. आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या बरी, मेल्यार जिवंत आसल्यार आमी आसा देवाच्या हातांत आनी देव आमकां आपूण व्हरता. सगळे मिस्तेर आमकां अर्थ जायचे म्हणून ना. सगळे मिस्तेर आमकां अर्थ जायनातल्यार बरेंच. कित्याक ते जायनातल्या वेळार आमचे थंय आसा एक सरेंडर म्हणटा आमी. सरेंडर म्हळ्यार सोम्या तूंच म्हाका वाट दाखय, म्हाका अर्थ जायना हे तरी तूंच म्हाका वाट दाखय आनी तांत तूं आमकां समाधान मेळटा. आनी त्या देखून जेजून म्हणलें उतार सत जाता, कश्टांतल्यान येया आनी हांव तुमकां दितलो तें समाधान दितलो म्हणून. तो जू आमचें हळू करून दी. आमकां धैर्यान मुखार वचून विशेश करून सुरेशाच्या कुटुंबाच्यांक, ताच्या पत्नीक आनी ताच्या भुरग्यांक ताच्या मोगान ताचो मोग कळीत आशिल्ल्यांक हें जू हळू जावन दी. तांकां देवाची बुजवण लाबोवन दी आनी त्या मुखांतर सुरेशान काडल्या कश्टांचे फळ तांकांय लाबोवन दी. तांकांय तो आनंद लाबोवन दी आनी एक दीस सरकार सांगाता मेळटलें हांव म्हणलें पातयेणेन जियोंक जाय जाली कृपा देव फावो करून दी म्हणून आयच्या मिसाच्या वेळे आमी मागया. मोगाचें आमचें बलिदान सर पुदवेदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या सर्विस्पो मानून दयाळ बापा, आमची देणी घे आनी तुजी खाकूळ आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या परिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच सुरेश आमच्या बाबाक ताच्या वैभवान वांटो घेवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची खालसा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तूं संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उदेशीन देवदूत तुका प्रणिपात करतात. तुज्या मुखार सासनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवा सगळी तुका जय जय जय. सगळी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सगळी तुका जय जय जय. सगळी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bort så gott purgatoria. Som jag Jesu tuji mare, ami samrata. Tuji punerjivan pan, ami purgata. Tuja ega ami akrita. Tuja ega जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमिस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, हाके पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या
तुझ्या पवित्र सभेस उडास करे आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पाऊल सल्डान आमच्या गोळे बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेश्वरा, तुझ्या साकरा सुरेशाची काकुळट करे, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलाय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मरण पावलो, तसोच ताच्या बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतां. आंकवार मरी देवाची माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिसोपदी, भाग्यवंत धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. सोमयान शिकयलेलें आमच्या बापाचें मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयेची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. एकामेका शांती आमी दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो, जेजू आमचो सोमी मरून पुनर्जीवन जावन नवे जिविताचो भावार्थ आनी बरवसो आमकां दिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें आनी आमचें पाप काडटा ती जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळ्ळी.
प्रार्थुया. बऱ्या बापा, जेजूच्या मरणाने पुनर्जीवनपणा संस्कार सुरेश आमच्या भावा पासत आम्ही आता भक्तीन संभ्रमला. ताचे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती बगूंक ताका पावय म्हण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देखन बुशया आमचो भाव सुरेश ताका श्रद्धांजली पाठोवंक आमचे मुखार येता श्रीमान एडवर्ड कुएल्यो. म्हजो रिलेटीव भाऊ सुरेश लोबच्या मरणाच्या दुखांत ताच्या कुटुंबाक बुजोवंक आयिल्ल्या सुमेस्तानो आमच्या सुरेश भावाक आदिवस म्हणूंक हांव हांगासर उबें रावलां. जेजूची शिकवण पाळोवन त्या प्रमाणे जियेल्लो महात्मा गांधी अशें म्हणटा, जेजूक पळय जय जाल्यार पेल्या थंय पळय जय. सांजुआवन पावल दुसरो आमचो पाप साहेब तो म्हणटा, जेजूक मेळा जय जाल्यार आमी मोरा जय. मोगाच्यानो देरेबेलच्या बिजे आतां कोट्टार क्रॉस वार्डांत एक देवत कुटुंब श्री देवादीन चार्ल्स लोबो आनी लिल्ली लोबोचें. चार्ल्स लोबोय बरो सोशल सर्वीस समाज सेवक आमच्या पिरगजीन त्या दाडा मंडळी आशिल्ली आनी ताचो आडाळतेदार जावन ताणें 3 टर्माक ह्या पिरगजीक सेवा दिवन सुदारशिल्लो आसता. सावे शेण पावलाचो अध्यक्ष जावनूय ताणें ह्या पिरगेजीन वावर दिल्ली शाती ताची. आनी त्या देवत कुटुंबांत चवथें बाळ सुरेश नोएल लोबो आज आमचे मुखार ताची कूड निर्जीव कूड आसा आनी ताका आमी आदोस म्हणूंक आयल्या आनी ताका सस्नीक जिवीत मागोवंक आयल्या. सुरेश लोबो डिसेंबराच्या 30 तारखेर 1950 इसवेन जल्मालो. हाका 2 भयणी इल्डा आनी प्रिसिल्ला आनी 2 भाऊ, एकलो देवादीन ह्युबर्ट आनी एकलो रोनाल्ड. आपलें शिकाप सान लुईस कॉलेजीन शिकतस मंगळूरच्या हॅबिक संस्थांत ताणें इंजिनियरींग डिप्लोमा करून मुंबय गांवाक कामा बाबतींत तो पावलो. आनी थंय मेच्या 20 तारखेर 1970 आनी 9 इसवेंत श्रीमती लिझी जोसेफीन सिक्वेरा ही मुंबयचीच हिचे कडेन लग्न जालो. ह्या लग्ना जिवितांत तांकां तेगां भुरगीं. पयलें रूथ डेरिक डिसोजा लागीं काजार जावन आतां तीं पुणेंत आसात. आज ह्या मरणाक तीं हजर जाल्यान. दुसरें जॉन, श्रीराम, चंद्रा आनी हांचीं भुरगीं जोहा आनी झारा हीं US आसात. आज तांकां येवंक जावना. आनी तिसरें शिबोनी आदित्य एंटनी लागीं लग्न जावन तीं कॅनडांत आसात. तांकांय आज येवंक जावना. आपल्या काजारा उपरांत सुरेश आनी लिझीबायेन तांचें कुटुंब मंगळूराक शिफ्ट केलें आनी सुरेश आपल्या पेरंट्सां संगी जियेलो. आनी ह्या वेळार सुरेशान एक बिझनेस आराम केलें आनी आपल्या बापायच्या बिझनेसांती तो आदारीत जालो.
बापायक मोगाचो पूत म्हूण हांवें म्हणयत. त्या वेळार ताणें सोशल सर्वीस केलें. आमच्या पिरगजेच्या त्या दाळाच्या गवळीक मंडळेंत एक टर्म तो उपाध्यक्ष जावन ताणें सेवा दिल्या. पिरगजेंतल्या साविशन पावल सभेंत ताणें 10 वर्सां सांदो जावन आनी 3 वर्सां अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. आनी त्या दाळा तांकां बिजय वाडो, त्या बिजय वाड्यांत ताणें गुरकार जावनय आपली सेवा दिल्या. सुरेशाक दुबळीं धाकटीं मोगाचीं, तशेंच सिनियर सिटीजन म्हळ्यार मोगाचीं. हांकां सदांच कुटुंबाची भेट करची आनी तांकां जाय जाल्ली शुश्रुताय करून दिवची. वखद हाडूंगी, मेडिसीन हाडूंगी, ताचें पयलें काम जावन आशिल्लें. आपलें बिजनेस केल्यारय मदेगत तो ह्या रटावळींत मेतेर जातालो, समाजीक सेवा करतालो. हर एक दीस तो मंगळूरच्या वेनलॉक हॉस्पिटलाक भेट करतालो, कांकनाडी हॉस्पिटलाक तो भेट करतालो. आनी मस्तू डाक्टरांची ताका वळख आशिल्ली. ह्या वळखीन तो दुबळ्या धाकट्यांक तांचे तावन बरी शुश्रूचा मेळाशें आनी तांकां इकॉनॉमिकल एसिस्टंट इल्लो फायदो जायशें तो वावुरतालो आनी तांकां सदांच भेट करून सांबाळतालो. ही एक विशेष देणें ताका आशिल्लें. सकाळीं उठोवन एलोसियस कॉलेजीच्या मैदानार तो योगा शिकतालो, योगा शिकयतालो. आनी केदाळेंत तो सुडसुडीत दुबळ्यांक केदाळे आदार, पिरगजेंत केदाळे तसो मुखलो हात. सादारण 18 वर्सां पयलें आमच्या सुरेश भावाक एक डेमेन्शिया म्हणली पिडा आयली. आनी ही पिडा सवकास आपले ब्रेन सेल उणें मरताले आनी आपणाची उडासाची सकत उणी उणी करताली. तशेंच आपल्या कुडीचे ऑर्गनाचें बोळ निवोन निवोन येतालें. आनी ह्या वेळार सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन विस्वासान रावतली म्हूण आल्तारी मुखार भास दिल्ली लिझीबायेन तिका सांबाळलें. ताका आदार, सदांच ताका एक्सरसायज, ताची शुश्रूषा करची, मोगान ताका पळोवचें आनी ताच्या फाटल्यानच ती आसताली. ती शिकयताली जाल्यारय मस्त वेळ ताचे सांगी ताच्या भलायकेची जागृती घेताली. अशें वेळ वेता वेता ह्या लागशिल्ल्या वर्सांनी आपल्या पतीक ती भुरग्यां बरी सांबाळताली. असली सोंसणीकाय आनी धैर्य हांवें खंयच्याय पत्नी कडेन पळोवंक नातिल्लें. तसली तिची सेवा, ताका मोगान आनी धैर्यान भरलेली तिची शेती. आनी ह्या वडींत आमच्या भावा सुरेशाक पिडा सोसूंक बोळ मेळ्ळें म्हूण येत हांवें. लिझीबाई विशेष देण्यांनी भरलेली. धाकट्या भुरग्यांक शिकयताली मात्र न्हय, गार्डनींग, क्राफ्ट करचें, भुरग्यांक शिकोवचें, भुरग्यांक कावन्सिलींग करचें आनी ल्हान भुरग्यांक विशेष जागृतकायेन सांबाळून व्हरचें. तिका एक विशेष देणें आशिल्लें. सोबीत बरप, हँडरायटींग ती पारखिताली. एक हँडरायटींग तिच्या हातान मेळ्ळ्यार तो मनीस कशें म्हूण पारखुची एक देणें तिचे कडेन आशिल्लें. तशें भुरग्यांच्या हँडरायटिंगान ती तांकां सांबाळून तांकां एक विशेष जिवीत दिवंक ती वद्दाडटाली. यंत धैर्य तिका हांव चिंतां आपल्या पतीची साकरी करूंक फावो जालें म्हूण. आनी ह्या वक्ता म्हाका उडास येता मदर तेरेजाचो. मदर तेरेजा म्हणटाली, हर एक मनशाची कूड त्या बेड्डार आसतना म्हाका जेजू क्रिस्त दिसतालो. तशें जाल्ल्यान
दुबळ्यांची पिडेस्तांची ते कुसले गाय नितळ करूंक म्हाका धैर्य मेळटालें. लिझबायेकी सादारण ह्या 18 वर्सां तावन तिणें सुरेशाक थंय जेजूक देखल्लें. तशें जाल्ल्यान तिका आखेर पर्यंत ती म्हणटाली, म्हाका म्हजे संगी म्हजो देवूच आसा, देवूच म्हाका सांबाळटलें. लिझबायन पयलें तांच्या मदर इन लॉ फादर इन लॉक सांबाळ्ळां. ती कश्टार आसतना तांची शुश्रूता केल्या, तांकां भलायकेन बरेंकेन आखरेचे घडये म्हणसर सांबाळ्ळो. उडास म्हाका आसा. ह्या वेळार म्हाका बगता लिझबाय त्या कुटुंबांत एक फ्लॉरेन्स नायटिंगेल जावन आशिल्ली म्हूण. तितली तिची छाती आनी तितलें तिचें पेशन्स आनी धैर्य. आखेर मुशेरी तिचे कडेन कसलेंच दुरसोणें नासलें. आनी सुरेश ती आपयल्लेशना दोळे उक्ते करतालो, तोंड हां करतालो. पाद्र्याक मस्तपोटी ताका कुमगार व्हरून गेल्ल्या तेळा तिणें आपोवचें आशिल्लें. तक्षणा तो जागो जातालो, दोळे उक्ते करतालो आनी क्रिस्त प्रसाद घेवंक तो तयार रावतालो. आनी पाद्र्या बी म्हणटालो विशेश देणे तिचे विशेष सोंसणीकाय तिचे बरी पळोवची कोणी आमकां कुटुंबांनी मेळची नात म्हूण. हो आमचो भाव आखेर पर्यंत सोंसणीकायेन आपली पिडा सांबाळून कुटुंबास धैर्य मेळटाना आखेर म्हजेर सोंसणीकायेन ताची पिडा तांणी सांबाळ्ळी. म्हाका किर्तनगराची वळख उडास येता. ताका फाटल्या दिसांनी पळयतना सुरेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हजें जिवीत कांयच न्ही, फकत एक स्वास मात्र. आपलें जिवीत ताच्या कुटुंबा सवे ताणें समर्पीत जिणी देवाक भेटयली. खंडीत जावन आमचो भाव आज सर्गाराजांत आसा मनशाक कांयच दुबाव ना आनी बरी पातयणी म्हाका आसा. मोगाळ भावा सुरेश, तुवें दिल्ल्या सेवे खातीर आमची देरबेलची देव प्रजा वाड्या घरां कुटुंबा घरां सगळां मेळोवन तुका आदेवस म्हणटा आनी श्रद्धांजली भेटयता. आनी ह्या मोगाळ कुटुंबाक तिचे पत्नीक भुरग्यांक बाळांक आनी मोगाच्या भावा भयणींक आमी बुजोवन मागता. आनी तो सुरेस्पर देव तांकां सांबाळून दी आनी बुजोवन दी म्हूण मागता. ससनाचो विशय दी ताका हे समया निरंतर प्रकाश ताचेर पांकोवन दी. समाधानीन तसो आत्मो विशय घेवन दी. ह्याच वेळार हांव सांगूंक आशेतां सुरेशाचो काजन भाव सांगात आशिल्ले तो मुंबयांत आज नॉयल लोबो आज मुंबयांत अंतरला. ताकाय आमी ससनाचो विशय मागता. ते बारी सांगाती आशिल्ले आनी खुशाली मुंबईंत एकामेका बारी इश्टागतीन ते जियेताले. ससनाचो विशय दी ताका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर पांकोवन दी. समाधानीन तसो आत्मो विशय घेवन दी. आमच्या भावाच्या आत्म्याक मीस जावन येत शेनवारा 27 सकाळीं 7:30 वरार ह्याच देव मंदिरांत दवरलां. तुमी सर्वांनी येवन ताच्या आत्म्या खातीर मागा जाय म्हूण कुटुंबाची विनंती जावन आसा. ह्या वक्ता आमची देरेबेल फिरगज गवळीक परिशद श्रद्धांजली अर्पिता. फुलांचो बुको दवन उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी 21 आयोगाचो संयोजक वट्ट मेळोवन ताका श्रद्धांजली अर्पितात. तांचे सवे विजय वाड्यागारा गुरकार आनी तांचे सांगाती फुलांचो बुक्को दवन आमच्या भावाक श्रद्धांजली अर्पितात. सिंगी SVP देरेबेलची साविशन पाऊल सभा आनी तिचे सांदे अध्यक्ष आनी तिचे सर सांदे हुद्देदार तांकां फुलां दवन श्रद्धांजली अर्पितात.
I'd like to thank Mr. Edward Coelho for his kind words, for being a good friend to Dada and cousin, and for sharing insights into Dada's life. I'd like to also thank the fathers for celebrating the Mass and also for their service to the family all these years, ensuring that Dada never missed his sacraments. I'd like to thank all of you, family, friends, and parishioners for all the support you've given the family through the last 2 decades nearly when Dada was struggling. And not only to come and spend time to help out, and sometimes even come to just spend time with Mama so that she doesn't feel alone. I'd like to thank you from the bottom of our heart. Thank you. दयकनो बिराव्या मेल्ल्या कुडीक मत्येक लावचो कायदो भवर्तच्या साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवा विश्वासून प्रार्थुया या आमच्या भावाची सुरेशाची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कोडू सर्वेश्वर भक्तच्या वर्गांत ते पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतच्या जम्यांत मेळो अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या पसांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका पवो जावं. स्वागतीवन परमेश्वर हरि तुकरा तुका आपलो जेसू तुका स्वागत दयाळ बापा आमच्या भावाचो सुरेश आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हणटीर बरवशान पातयेता. ह्या विनशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मौनाची आनी क्रिस्त ते भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेश्वर आमच्या प्रार्थन तुका कोतीन मानून घे. तुझ्या साकराक सुरेशाक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर अशें क्रिस्त सवें पावोवन तुज्या संगतांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काळजियो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दयेक नायिका कोणाकी मरणाचेर दिश्ट घालूंक आसा सायडींतल्यान येवन मोदें बुरश्यावार तुमी बुरश्यावार मेळ्ळा वाटेर दयेक कोणी राव नाकात सीदा मरणाचेर दिश्ट घालून सिमिस्त्रीक वचा. ते सिमिस्त्री लागीं फोंडा लागीं मस्त जाणां रावोंक जागो ना. लागशिल्लीं सैरी मात्र फोंडा लागीं वचा. उरिल्लीं पयस रावन मागणें करया. कायंड अटेंशन प्लीज. दोज वूड लायक टू व्यू the person here, kindly come through the sides, join the center procession, and when you go to the burial place, there isn't sufficient place, only close relatives will go, the rest will pray from a distance.
देवाची तुका स्वागत करू आम्ही सर्गीच्या जेरुसलेम शहरात देवाच्या
सोमिया जेजू क्रिस्ता इंग्लिश पोणांत विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निके पोंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकरा सुरेशाक शांत विशय मेळूं. तूं आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका पवय. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावा सुरेशाक ह्या जिवितांतलो आपणा जरशी देवान आपयलो. देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो. देखून आमच्या बाबा सुरेशाक सोम्याचे यादीन करुया. सोमी आपले शांतींत ताका वेगू आनी निमाण दिसा ताची कूड पुनर्जीवंत करू. आमच्या बाबा सुरेशा बसत आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जी येतलो आनी म्हजे थंय जी येता आनी म्हाका सत म्हणटा सो ससनाक मरचो ना. तुमची सवाव तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजराच्या फंडार तूं रडलोय. सोमी आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या सोम्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. वावरताचे बसवणेन आनी ससनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. सोम्यान शिकलेले मागणे आमी सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका. कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसले. खऱ्या बावर्तान हांगा ताका बावर्तांत एकवटायलो. तस्परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं ससनाचो विशय
चालते कोणी तुझी खुशी